मिडिया मणका मोतयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विंचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. लंडन एक्सप्रेस ह्या माळींतल्या मडगांवच्या कार्यावळींत तुमकां समेस्तार परत एक फावट माय मोगाचो आनी उर्बुळीत योगा. म्हजे बरोबर एक नामनेचो कलाकार जाणें पालकाचेर आपली वेगळे पद्दतीन पावलां दवरल्यात आनीक लोकां मुखार तो वेगळे पद्दतीन सादर जाला. तो म्हटल्यार टॉमी अफोन्सो. टॉमी बाब आयच्या कार्यावळींत माय मोगाचो योगा. खरेंच तुका गोंयांक हांव जायते फावटी सोदतालो पूण गोंयांक आमची भेट जाली तरी पूण ह्या कार्यावळीचोय तुका तितलो अनुभव नासलो कारण त्या वेळार तुकाय ती संवय नासली हे कार्यावळ पळोवंक. पूण आयज ही कार्यावळ युट्यूबाचेर गेल्या आनी आयज समेस्त संवसारभर आमचे जे कोंकणी मुवी आसा ते ती कार्यावळ पळयतात. आनी आयज म्हाका ह्या युकेच्या देसांत जो योग जालो तुजे बरोबर बसोन थोडी भासाभास करूं. एकदम बरें तूं ऑल द वे गोंयसान लंडन येयला आनी कोंकणीचो पालकाचो मोग आमचो तियात्रिस्तांचो कलाकारांचो तुका मोग आसा म्हूण तूं तुजो वेळ घेवन आमची हिंगासर मुलाखत घेवपाक आयलो. खरेंच उर्बेची वस्त आनी इट इज अ मॅटर ऑफ प्रिविलेज टू बी विथ यू. थोमी खरेंच हांव काळजाच्या खोलायेंतल्यान खुशाल कारण तुमचे असले मानेस्त कलाकार आमकां जेन्ना परदेसांत मेवतात आनी आमची ही तियात्रांची संस्कृती तुमी टिकोवन दवरतात. म्हणटच ह्या युकेच्या देसांत आयलो म्हणटच जो तियात्राचो वावर तुवें केला ताचेर थोडो उजवाड घातल्यार बरें जावचें ना. हांव 2004 एप्रिलान आयलो आनी पयलींच हांव वॉज लकी लॉनाचो शो हांगा आसलो एंड लॉनाच्या शोक हांव कंपेरींग करतालो. I got the privilege to compare the show with Lorna and I sang in the show. आमी पॅरिस गेली and we performed. तितलो क्राउड हांवें केन्नाच पळोवंक ना. म्हाका उगडास आसा क्रॉयडन आमच्या तियात्रांक सोंपेपणी लोक जायना फकत थंयसर आदले आफ्रिकाचे गोवन्स जे आसात ते हांगासर येवन सेटल जाले ते चडशे तियात्रांक येतात आनी चडशे जाणटे रिटायर्ड 100-150 लोक आमकां जाता थिंगा यूथ ना आनी आमचे आतां पोर्चुगीज पासपोर्ट घेवन गोंयकार आयले ते चडशे क्रॉयडन रावनात. सो पूण क्रॉयडन हांवें लॉनाच्या शोआक लोक पयला तितलो केन्नाच पळोवंक ना. सांगचें म्हणल्यार दोतोर विली तेन्ना मंत्री वा MLA कितें आसलो आनी तोय हॉलिडेयाक आयल्लो आनी तो शो पळोवपाक गेलो. तेका पासून आमी खूंय मुजगाशीन कोदेल घालून वी हॅड टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हिम. इतलो शो पॅक आसलो इतलो क्राउड हांवें केन्नाच पळोवना बिकॉज फर्स्ट टायम लॉना आयिल्लें. आय हॅड द प्रिविलेज टू सिंग एट द शो आनी टू कंपेर द शो. ताजे उपरांत आमी जायते शोज केले. KDA म्हूण एक संस्था आसली ती लोकल शोज करताले. देन GCS म्हूण एक संस्था आसली तेय शोज करताले. हांव तातूंत भाग घेतालो आनी चडशे दे वर न्यूचरिंग द लोकल टॅलंट. भायले कोण हाडिनासले मागीर KDA भायले शोज हाडूंक लागले. दे ब्रॉट जुझे रॉल्डाचो म्युजिकल शो कितें केल्लो एक. देन हांवें म्हजो एक शो केलो गूड बाय लंडन आनी लोक म्हणून टॉमी गूड बाय लंडन वयता सोडून आनी खरेंच हांव 2010 सोडून गेलो. 2010 वचून हांव आफ्टर 3 years हांव परत आयलो. पूण तेन्ना तियात्रांक चड लोक जायनासलो आनी प्रोफेशनल तियात्रिस्ट कोण चड नासले. बेन एवंजलिस्ट एकलो आसलो हांव आसलो. आतां म्हणटा जायते प्रोफेशनल आहात. वी हॅव अ चॉयस हियर नाव. फकत थोड्यांक भायर दवरचें पडटा सगळ्यांक घालूंक जायना. आतां चड तियात्र जाय सिनियर आर्टिस्ट हियर काम आनी बरें लोकांक चॉयस आसा आनी डायरेक्टरांकूय चॉयस आसा. जायते तियात्र जातात हांगा आतां आनी चलता.
आदीं वर्साक 2च जाताले एक सिजनान, आतां म्हयन्याक एक जाता आनी एज फॉर मी म्हजें जायना खूब करून बिकॉज ऑफ माय वर्क स्केड्युल्स. फाटल्या 2 तियात्रांक 2-3 तियात्रांक हांवें धांडी मारल्या कशें जायना, इट वॉज नॉट पॉसिबल. बिकॉज हांव स्वता म्हणटा आमी हांगासर सर्वीस पयलीं करून गायल्यात आनी हांगा वर्क कल्चर तुमी जाणात इट्स व्हेरी डिफरंट फ्रॉम गोवा ऑर इंडिया. पळय टॉमी, जे भाशेन तूं म्हणटा की म्हयन्याक एक तियात्र मुखार येता, पूण पळोवंक गेलो जाल्यार 8-8 दिसांनी एक शो जाता काय दिसता. हय 8-8 दिसान एक शो जाता, कित्याक एक म्हयन्याक एक शो म्हणटा चडशे विकेंडाक शो जाता आनी हांव विकेंडाक काम करता. जायते जाण लकी आहाय, थोडे ते विकेंडाक काम करनाय, सो दे कॅन टेक पार्ट इन ऑल द शोज. म्हजे लागीं जायना. आय ट्राय माय बेस्ट. आतां फादर लुकासाचो शो चलता, तो म्हाजो फोटो पोस्टराचेर आहा, म्हज्यान पॅरीस म्हाका वचोंक मेळोंक ना. स्विंडन आनी क्रॉयडन तियात्र जालें, म्हज्यान वचोंक जायना. आतां वेम्बली आनी सावथ हॉल आमी कशेंय करून फादराक ना म्हणोंक ना. सो आय मेड सम अरेंजमेंट्स आनी आय एम गोइंग टू सिंग इन फादर शो. खरेंच बरें दिसता. आमी मुखार वयच्या आदीं टॉमी, तूं जायतीं कांतारां म्हणटोस एक कांतार. म्हजी मेमरी एकदम वीक. आय हॅव गॉट अ व्हेरी वीक मेमरी. हांव कांतार म्हणल्यार रोखडें विसरता, म्हाका उगडास उरना कांताराचो. बट a few lines of my very hit song for me. नैना सानी म्हणून एक मर्डर जाल्लो दिल्लीक आनी this lady was burnt in a tandoor. Big issue. तें म्हाजें हिट कांतार. आल्वारीस अंकलाच्या तियात्रांत हांव तें कांतार म्हणटालो आनी आल्वारीस अंकलाक तें कांतार दाखयलें. अंकल हें कांतार म्हणून चेडे म्हणून एकदम बरें कांतार. दॅट्स वन ऑफ माय बेस्ट कंपोजिशन्स. तें कांतार हांव म्हणटालो तेन्ना तंदुरी म्हणटा ती गोंयांत आसली. पीपल डिडंट नो वॉट इज तंदुरी. मडगांवां आमचें सर्कल आहा थिंगा कामत हॉटेलाक अशी सांजचो पड्डो लायताले तांबडे, तुका उगडास आसता तें तांकां. दॅट वॉज द फर्स्ट तंदुरी सालसेतीन गोंया म्हणल्यार आम टॉकिंग अबाउट सालसेत एंड वास्को. एज फार एज म्हज्या उगडासाक थिंगा तंदुरी वाज विकताले आनी जायते लोक वताले. माय सॉंग आय स्टार्टेड देर. मडगांवां पोन्न्या बाजारान नोदर मारीत तरी, सर्कला लागीं हॉटेल उक्तें कोत्तात जातो सामोरी, बरें रुचीचें जेवण टुयसोर विकता, उज्याचेर भाजता चिकन तंदुरी, नियाळात कितें जातेलें मनशाक तसो भाजी तोरी. दीस वॉज माय स्टार्टींग. आयवो म्हूण म्हाजो ड्रामर एक आहा फ्रेंड, तो तियात्राक आहलो. तो कांतार तो मागीर येवन सांगपाक लागलो, आरे आपूण समज तूं तेंकां धुयता काय म्हणून, कितें तरी तेंचे एगेन्स्ट म्हणटा. देन यू change, your scene changed from Margaon to Delhi. That was my best composition, one of my best songs. I've sang lots of songs, but एकदम बरें, something different it was. खरेंच कांतारांचेर आनी जायतें उलोवन दिसता. म्हणजे तुवें कितलीं कांतारां गायलीं, कितलीं तुजें कंपोजिशन, कितलीं तुजी ऑडियोज जावं विडियोज. म्हाजे ऑडियोज आय थिंक 2 वा 3 आसात आनी 1-2 विडियोज आसात. हांवें चड इन थावजंड्स हांवें कांतारां घडोवंक ना. Because theatre was not my bread and butter. हांव एम्पिटीन सिरीज करतालो. सो theatre was just additional. शीतकोडी जेयताले इल्लेशें तियात्र आमी मास हाडटाले. That was addition to my income. आनी I didn't go full swing. तेन्ना गरजूय पडोंक नासली आनी हांव लेझी मातसो. हांव एकदम लेझी. कांतारां काडपाक हांव सदां लास्ट मोमेंट रावता आनी not like that. आज करे सो अभी, आज करे कल करे सो आज करे सो अभी म्हणटा. पूण आय एम नॉट दॅट. आय ऑलवेज पोस्टपोन थिंग्स. बट म्हाका डेडलायन आसत जाल्यार आय डू इट. आनी म्हाजे सांगात इश्ट कॉन्ट्रिब्यू म्हणटा एंड्रू म्हणटा ते सोडटा जाणें. तो कांतार तूं परवां तियात्र म्हणल्यार तो आयज सांजे दितलो. पयर कोणाच्या तियात्राक एक लास्ट कोरस आमी कारान वयताना कंपोज केला ट्रियोचो आनी आमी स्विंडन म्हटला. दॅट्स माय स्टेट. बट आय हॅव कॉन्फिडन्स इन मी. आय हॅव कॉन्फिडन्स इन माय को आर्टिस्ट कोण ट्रियो म्हणटा. हांव जाणा शिवर कोण म्हणटा ते. सकाळीं दिल्यार सांजे पासून म्हणपा आमचे मनीस आहाय. सो दॅट इज वी टेक थिंग्स इजी. हांवें चड कांतारां गायंक ना. बट आय फील माय सॉंग्स हॅव डेप्थ एंड माय सॉंग्स हॅव मोर morals and definitely people look out for something
टॉमीच्या कांतारान डेफिनेटली कितें आसतलें दॅट वी कॅन टेक अवे. आय हॅव सम फॅन्स, चड फॅन ना बट सम फॅन्स रिडी कॉल एंड टेल मी बोवा टॉमी गुड सॉंग. नाल्यार ते सांगता टॉमी बरें जावना, यू हॅव टू इम्प्रूव. आनी हांव सदां आय एम ओपन टू क्रिटिसाइज. म्हाका उगडास येता जायते लोक म्हणटात आनी लोकांनी लागींच्यान पळयलां म्हणजे तुमच्या कुटुंबांतल्यान ही जी संस्कृती तियात्राचो मोग हो चालीक लागलो. तर तुज्या वडिलां लागच्यान हे गूण कशें कितें तुजे मेरेन पावले आनी केन्ना तूं पालकाचेर फुडें सरलो? म्हजो बापूय व्हडलो तियात्रिस्ट, नेल्सन आफोंस. पूण म्हज्या बापायन केन्नाच म्हाका एनकरेजमेंट दिवंक ना, वो केन्नाच म्हाका वाट दाखोवंक ना. फकत तियात्राक भुरगे आर्टिस्टांची गरज आसली तेन्ना म्हजो बापूय आमकां व्हरतालो. व्हडवीक सांगचें म्हणल्यार म्हज्या बापायन दोगांच पुरो म्हूण तियात्र बरयलो. तेन्ना आमचे फॅमिली प्लॅनिंग सारकें जोरान चलतालें. फॅमिली प्लॅनिंग दोगांच पुरो म्हणून भुरगीं. तेन्ना तेजो ऑपोजीट म्हज्या डॅडीन तो विरोध आहलो. आमी 7 जाण भाव भयणां. ताणें तेजे ऑपोजीट तियात्र बरयलो. आमी 7य जाण भाव भयणां ते तियात्रान नाचल्यात. इट इज अ रेकॉर्ड. बाब डॅनियल डिसोजान एक पाट हेरल्डाचेर म्हजो इंटरव्यू घेवन हाडलेलें. 7य जाणां भुरगीं आमी एक कुटूंब दाखयताले. आमचो कुणबी कुटूंब, तांकां जायतीं भुरगीं, आनी दुसरो एक आस्तीक कुटूंब, फकत दोगांच भुरगीं. स्कॉलाक वयताना बस एक्सिडेंट जाता, दोगांय भुरगीं मरताय. देन वॉट? माय फादर्स क्वेश्चन वॉज दोगांच भुरगीं जाल्यार अशें जाल्यार मागीर कितें? तेन्ना आमी 7य जाणां भाव भयणां आमी एक्टींग करताले आनी शेजारचीं 2-3 जाण भुरगीं करतालीं. मागीर हांव अबावट 8-9 वर्सांचो आसतना म्हजो तितीव रिचर्ड, तोय सर्गेस्त सोंपला. तोय कांतारां करतालो, बोरी सिंग करतालो, पूण फकत वाड्यार. ताचे लागच्यान घडये हांव शिकलो अशें म्हणना, पूण तो कंपोजींग करतना हांव तेजे बरोबर बसतालो. आनी ताणें म्हाका एक कांतार कंपोज करून दिल्लेलें, एक कॉमेडी कांतार. आतांच्या तेंपार येवन दुयेंस मार हें कर, दुडू आतां ना जाताच मोटें कर, हें कर, हें कांतार म्हाजें पयलें कांतार, देखून म्हाका उगडास येता. आनी ते कांताराक हांवें बरें सूट शिंवलें, कॉमेडीयन घालताले तशें, आनी हांवें कांतार म्हणटालें. पूण तियात्रान बंदी आसली, तियात्र नाचोंक बंदी आमच्या अंकलाची. मागीर तो गेलो म्हणटच आमकां फ्रिडम मेळ्ळो. डॅडीच्या तियात्रान, गोरापा तियात्रान हांवें रोल केलो. आनी हांव तियात्रान पावलो कसो प्रोफेशनल स्टेज. म्हजो डॅडी वर्सा देस्तेर सायबिणा आमच्या कोपेलाचें फेस्त जातालें. वर्सा फेस्ताक डॅडीचो तियात्र जातालो. आनी आमच्या फेस्ता दिसा काणकोणूय फेस्त, आनी डॅडीचो तियात्र 6:30 काणकोण जावन मागीर हिंगा फ्री जातालो तियात्र. डेली लेट जातालो तियात्र. तूं जाणास काणकोण सांग तियात्र. आमची मामीची सदांच झगडीं जातालीं, कित्याक तूं तियात्र करता लोकांक दोत्ता 12-1 पासून लोक रावतालो. तियात्र स्टार्ट जातालो 12 बी जावन. 1982 जेन्ना म्हजो बापूय सोंपलो तेन्ना एक गॅप जालें. सो तें गॅप फील करचें पडलें तियात्राक. कोण तियात्र करतलो नेक्स्ट? सो वाड्यार सगळे भुरगे बी म्हणटा टॉमी आतां तुवें करूंकच जाय. सो 1983 फेस्ताक हांवें म्हजो पयलो तियात्र बरयलो, गिरेस्काय. ताच्या उपरांत आनीक हांवें तियात्र बरयलो, गिरेस्कायचो कांटो आनी मागीर दुबाव. मागीर म्हजो फ्रेंड डेवीड म्हणून एकलो आसलो, तो बरो सोंपलो, बरो कॉमेडियन. म्हजी भयणूय बरी कॉमेडियन, म्हज्या फाटल्यान बरी कॉमेडियन. हांवें जायते फावटी जालें स्टेजीर यो, केन्ना येवंक ना. सो तेन्ना हो तियात्र आमी प्रोफेशनल घालूंक सोदताले, पूण जावंक ना. वी एप्रोच जासीत अंकलान वय म्हटलें. ऑफकोर्स म्हाका वय म्हणून हांव नेल्सनाचो चेडो म्हणून म्हाका जायत्या आर्टिस्टांनी वय म्हणलें, नाजाल्यार तूं जाणा आतां आमी जोगता. ओके. पूण मागीर बाय माय लक कन्सेप्शन अंकल सोंपलो 1986. कन्सेप्शन अंकल सोंपतच स्टेजीर आनी एक वॉयड जाली, ट्रिओ किंग्सां भितर. सो एंटनी, सोजा बॉय आनी कन्सेप्शन सोंपलो. सो हांव तियात्र घालूंक भोंवता तेन्नाच सोजा आनी एंटनी आमगेर आयले आनी म्हणलें बाबा आमी आयकलां तूं तियात्र घालूंक सोदता, घालनाका, पयलो आमकां जॉयन जावं आनी मागीर आमी तियात्र करया. दॅट वॉज ऑन अ प्लॅटर. आय कुड नॉट रिफ्यूज. ट्रिओ किंग्स ना म्हणून आमचें आसा. आनी ते म्हाका एप्रोच जाले, कित्याक म्हज्या पांयन तो ट्रिओ घडलेलो. सो तांच्या मोतीन आयलें आसा, सो नांव नेल्सनाचो चेडो गायता, सो he has to come there, and I think that was the right choice. कित्याक म्हाका कांय त्रास पडोंक ना पालकार. हांव येयलो तेन्ना बूम जावन आयलो सारको. आनी हांव जॉयन जातच तांचो दर्जो वाडलो, एकदम वाडलो. कित्याक हांव पार्टूय करतालो
तेचे उपरांत रोखडे प्रेमान आमकां तियात्रान घातले बिकॉज आय वॉज प्लेइंग द मेन रोल फादर फ्रेडीच्या तियात्रान हे भाशेन देन देर वॉज नो लुकींग बॅक. पालकाचेर तुवें थोडे भोव हाडले आनी दुसऱ्यांचे तियात्र तो न्हेसलो जायतो लौकिकीक जालो. तुका जायते लोक वाखाणूंक लागले, जायत्या लोकांशी तुजी वळख जाली, जायत्या लोकांनी तुका शाबासकी दिली. त्या उपरांत तुजी थोडी भोंवणी गोंय सोडून गोंयच्या भायर जाली. पयलेच आमी 1988 वर्सा गेले फादर फ्रेडीच्या तियात्राक. खाता पिता देव दिता आनी उठ गोंयकारा कितें तो पयलो टूर आमचो, चड व्हडलो टूर. सगळ्याक गेले, कुवेट, दुबय, बारेन, एवरीवेर. आनी इट वॉज मोर फन, इट वॉज लायक अ पिकनीक. ते आर्टिस्ट बॉयर अंकल, जासिंत अंकलाची घरकान्न, मेरी वाज, क्रिस्टोफर, मीना, ऑर्थेन्स आनी जायते जाण. दॅट वॉज रियल फन. ऑन द प्रोफेशनल्स आमी, पूण एक सांगचें म्हणल्यार आदीं तियात्र सांबारा इट वॉज मोर फन फॉर देम. इवन आमचे बापूय ते ऑल्दो ते प्रोफेशनल, पूण तांकां तियात्र म्हणल्यार इट्स अ पिकनीक. दे ऑल डीड इट फॉर द लव ऑफ द स्टेज अँड फॉर कोंकणी. आतां आमी थरो प्रोफेशनल्स, आमी म्हणटात लव फॉर कोंकणी अँड स्टेज, बट नो, वी डोंट हॅव. दॅट इज सेकंडरी. इट्स बिकम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन अँड वी ऑल डू इट फॉर मनी 100%. वी आर थरो प्रोफेशनल्स. लव फॉर द स्टेज, लव फॉर कोंकणी, a big zero. ताज्या उपरांत जायती भोंवड्यो मारल्यो. थ्री किंग्स. एक सांगचें म्हणल्यार हांव पयलो गल्फाक गेलो 88 तेन्ना. म्हाका पळोवंक कोण येना, नेल्सनाचे चेड्याक पळोवंक जायतलो. व्हेरी ट्रू एंड आय एम प्रावड ऑफ इट. जेन्ना आनीक फावट कोवीड कोण, हांव तेन्ना नवो, सो हांव भुरगो, हांव ग्रीन रुमान बसून आसलो जाल्यार कोण दोग नेल्सनाचो चेडो कोण. सो इट वॉज अ प्रिविलेज फॉर मी. आनी म्हज्या बापायन आमकां गिरेस्तकाय धरूंक ना. हांव सदां म्हज्या मायन कंप्लेन करता, कितें चलना गे आमचे डॅडी आमकां. बट हांव कोयटाक सावन भोंवणीका वरस हांव म्हज्या मामीशीन गेलो आनी म्हज्या मामीक सॉरी म्हटलें. हांव सदां म्हणटालो आमच्या बापायन आमकां गिरेस्तकाय धरूंक ना, पूण जें दायज कोंकणीचें व्हडपण, तियात्राचो मोग, जें ताणें पालकाचेर नांव मेळयलां, ताच्या वावराचें फळ तुज्या बापायच्या नांवान तुका फावो जालें. आनी कितले दोडवांनी, मायट बी मिलियन्स, म्हज्यान तें नांव घेवंक जावचें ना जें म्हज्या बापायन पालकार कमयलां आनी जें दायज म्हाका म्हज्या भावणांक धरलां. इट्स वर्थ. सो तेन्नाय म्हज्या मायन थँक्यू म्हणलें आनी सॉरी म्हणलें. खरेंच म्हाका इतलें दिसता की जेन्ना तुवें म्हटलें की एक पिकनीक कशी ही गल्फाची भोंवडी, ताचेर आमी आनी मातशें बारीकसाणेन हें करुया की तुमी एक लुगारा वयल्यान जेन्ना तुमी जे सुवातेर रावताले, थंय वेताले, थंय दुसरे गोंयकार येताले, आनीक जेन्ना जेवण जातालें तेन्ना ते माणे, तीं कांतारां, व्हेरी मच फन. दुबयसान आबुधाबी आमी वयताले, केन्नाच उगडास वयताना. आनी येताना एक मिनी बस आसली आनी आल्बर्ट म्हण एकलो वार्केंचो ते होतम्यांक शांती मेळ्ळो, तो सोंपलो 1 वर्स 2 वर्सां फाटीं. तो वन ऑफ द मेन ऑर्गनायझर आसलो फादर फ्रेडीचो. आबुधाबीस आमी येताना मिनी बसीन उमके पॅसेंजर आसूंक जाय आसले आनी फादरान ताका सांगलें, अरे मेज सारके पॅसेंजर्स वय सारके फादर. ताणें सगळे मेजले, ताणें आपल्याक मेजूंक ना आनी बसलो. आनी खरेंच वाटेर पुलिसांनी आडायले आनी तो पुलिसां कडेन जीत कोतालो सगळे सारके मेजून पयले एकलो सुबेज जालो. दॅट वॉज रियली फन. आनी आमी क्रिसमस टायमाक आसले बारीन आमी हॉलिडे इनान रावता, ऑल 5 स्टार एकोमोडेशन्स. आनी इट्स फन. जेवणाचेर पासून हांव आनी व्हडतेस आमी दोगूय मस्ती आसले. लायनीक रावले तेन्ना एक कसली तरी चटणी आसली. आय थिंक इट वॉज समथींग टू डू सम वॉट इज सुशी आसली आनी एकदम तीख आनी चटणी कसली ती खायल्यार सारकी जीव वचपाची. आमी इल्ली टेस्ट केली आनी घेतली. ओके.
आनी अर्देच म्हणून टॉमी बाब तोंडान घेवपाची मरे. आनी आमच्या फाटल्यान मेरी वा जाणटी आली व्हडली, तिका आमी त्रासान घातली. आमी बरोबर गेली आनी आमी पळयता आमी घेतातले ती घेताली. बाबा टॉमी ती चटणी बऱ्या, वय वय आंटी एकदम मारून तिणेय बरी घेतली आनी हाताळा आमी आवाज व्हडते आसलो ती असले त्रास आमी खावंक ना. सो दॅट वॉज फन. आनी जायते फन. सुजा बॉय आसतना आमी चड मस्ती करताली. सुजा आनी हांव एकदम मोगाळ सुजा बॉय आनी मस्तो. ताजे कडच्यान आमी हांवूय जायती मस्ती करताले, कित्याक आमी दोनूच ट्रियो म्हणटाले तेन्ना. एक ट्रियो म्हणलो बसले, नाजाल्यार हांव चादर घेवन भोंवतालो. हांव चादर घेवन स्टेजी पोंदाक न्हिदतालो. एक ट्रियो म्हणलो चादर गेली स्टेजी पोंदाक न्हिदलो. मागीर दुसरो ट्रियो म्हणून एक 15 मिनटां म्हणल्यार सुजा म्हणटा चेडे उठ, तो म्हाका उठयतालो. आनी तेजी संवय कोणाच्या मोच्यांनी फातर घालून दवरपाची, कोणाच्या सुटकेसींनी आनी कितें नाका जाल्यो वस्तू करपाचे. आनी एक पाट वांगडा आसा कोण तरी लेयस्यो मोच्यांचे बांदून दवरल्यो आनी ताका कांतार जावन येवन रोखडें न्हेसोन सिनींग वचपाक लागलें. आनी तो ओड्डता लेस सोडूंक आनी गाडयांचो शिवर. आनी हांव सुद्दां बसून मजा पडटा. असली जायते आसले. सो इट वॉज फन फॉर अस. जायते फन केलां आमी तियात्रांत तेन्ना. इट्स व्हेरी मच फन. टॉमी, जायते जायते नामनेचे कलाकार तुज्या बरोबर, तांच्या बरोबर तुका न्हेसोंक येवंक मेळलो. पळय आर्गां जेजूक यू नेम द सिनियर मोठा आर्टिस्ट आनी हांव न्हेसलो. आल्वारीस अंकलाच्या तियात्रान आसला, प्रेमाच्या तियात्रान, रेमे अंकलाच्या तियात्रान आसा, आल्फ्रीड रोडरच्या तियात्रान हांव नाचलो. सगळ्या तियात्रान एक्सेप्ट प्रिन्स जेकबाच्या तियात्रान म्हाका नाचून केन्ना सोयीक मेळूंक ना. नाजाल्यार हांव सगळे ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिस्ट आय हॅव एक्टेड अंडर देयर बॅनर. एक बरी संदी, बरो सहयोग आनीक जायत्या दुसऱ्या कलां बरोबर मिक्सअप जावप. चड चड चड. तूं आयज पासून न्हेसला ते तियात्र कितले सुमार जावं येता? म्हाका उगडास ना, पूण जायते तियात्र सगळ्या डायरेक्टर तियात्रान हांव नाचलां. बट बी मोर दॅन 50 years. म्हाका उगडास ना, हांव केन्ना बरोवन दवरपाची संवय ना. आतां म्हज्या घरकान्नीक चित्रां विचार जाल्यार तें आख्खें बरोवन दवरता. खंयचे तियात्रान एक तियात्राचे कितले प्रोजेक्ट जाले तें पासून ताचे लेगीत बरयलें, पूण ना. आनी सॉरी, म्हजें एक कांतार पासून म्हाका बरयलेलें ना. आतां हालीं हांव बरोवपाचें संवय केल्या, पूण आदलीं कांतार हांव केन्नाच बरोवन दवरना. एक पाट म्हटलें सीडीचेर कॅसेटीचेर म्हटलें काबार फिनिश. पळय पूण सारकें आसा तें थोडे म्हाका जाणा जावंकूच जाय की ह्या वेगवेगळ्या तियात्रांत तूं भुमिका करता आसतना थोड्यो तरी भुमिका तुका उगडास आसतल्यो. हय, सगळ्यान बरो म्हज्या उगडासाक तियात्र झुजेरोडाचो निसवण. एकदम बरो तियात्र. आनी म्हजे घरकान तियात्रान मेल्ले आसता. दोग जाण सांग्याचे भुरगे, स्टीव आनी कोण, एकदम बरें एक्टींग करताले. दॅट वॉज माय बेस्ट रोल. आनी जॉन डिसिल्वाचो आनी एक तियात्र म्हाका उगडास ना तियात्राचो, कुड्ड्याचो हांव रोल करतालो. हे दोन तियात्रांनी म्हाजो रोल चड बरें, चड करून निसवण, चड बरो रोल. लोकांक जायते आवडले, जायतो लोक रडटालो. आनी तसोच आगोस्तिनाचो तियात्र आश्रमाचो, खंयचो तर तियात्र म्हाका उगडास ना, म्हाका आश्रमान घालतात, तेतून लोक जायतो रडटालो म्हाज्या एकट्यान. जायते प्रेम अंकलाचे तियात्र केल्यात, आल्वारीस अंकलाचे तियात्र, पूण दीस 2-3 तियात्र चड आवडीचे. आनी आय रिगार्ड देम एज हाय लेवल फॉर. हय, आदींच्या सिनियर मोस्ट तियात्रिस्टां बरोबर तूं न्हेसला आनी आयजूय तूं नवी जी पिळगी आसा तांच्याय बरोबर तूं तियात्र करता. म्हणजे तो आनी आतांचो काळ आमी नियाळ केलो जाल्यार तियात्रांत कितें तरी बदल तुका दिश्टी पडटा? एकदम चड. पूण आदले स्क्रिप्टींनी जायती ओरिजिनॅलिटी आसताली आनी डायरेक्शन म्हणटा तें आदले तियात्रसांनी चड आसतालें. आतांच्या तियात्रान हांव डायरेक्शन म्हणटा तें पळयना. फकत चड स्ट्रेस घालतात डायलॉग डिलिव्हरीचेर. आदले डायरेक्टर्स बसोन हांगा बस, आपूण बस, तूं हांगा बस आनी पळय हांव कशें करता तें. प्रेम, आल्वारीस, झुजेरोड, कॉमेडियन आगोस्तीन. आतांचे हांवें चडशे चलल्यात फकत दे स्ट्रेस ऑन डायलॉग्स. ऑफकोर्स दुसरे टॅक्निकल सायडीक भरपूर इम्प्रुवमेंट जालें स्टेजीचेर. आदीं फकत प्रेम हाडटालो, म्हजो डॅडी हाडटालो. आतां लायटिंगाचो इतलो इफेक्ट जाला. जसो आदीं फाट केल्यार फाट करून करता, पूण आतां फाट करून एक्टींग पासून केल्यार इट इज ऑल्सो वे ऑफ एक्टींग, बट लायट इफेक्ट्साचे ते डिफरंट दिसता. जायतो इम्प्रुवमेंट जालो सायडीक, जायतो फाटलो आनी लॉट्स ऑफ इम्प्रुवमेंट. लोकांक विज्युअल, ऑडियो सगळें चेंज जालेलें आसा. जायतें बरेंपण येयलां.
आनी जे आदी चडशे जो प्रॉम्प्टर आसता द बेस्ट थिंग इज प्रॉम्प्टर एबॉलिश जाला आहा पूण कांतरांनी आमी अजून प्रॉम्प्टिंग प्लेयान कोण प्रॉम्प्टिंग घेना पूण कांतरांनी आमी प्रॉम्प्टिंग घेताच. एज फॉर मी हांव 10, 15, 20 तियात्र जाल्या उपरांत प्रॉम्प्टिंग जायत. इट्स बिकम अ सायकोलॉजिकली. एक्चुअली आतां म्युजिकल सॉंग आमी कांतरां म्हणटात विदाउट प्रॉम्प्टिंग. पूण कितें जाता कोण आहा एंड्रो मातसो राव फाटल्यान मातसो फाटल्यान बेश्टी आमकां संवय जावन गेल्या प्रॉम्प्टिंग घेवपाची. आनी मागीर समज ते प्रॉम्प्टिंग कानाक पडना जाल्यार थोड्या पड्ड्याकूय हात मारता. म्हाका संवय ना पड्ड्याक मारपाची. आतां हांवें केन्ना पड्ड्याक हात मारलो ना. पूण हांव कितेंय तरी म्हणून वयता पूण इट इज अ फिलींग फाटल्यान आहा कोणूय भिरांत ना. एक्चुअली कोण नाकाच एक 4-5 तियात्र जाले कोण नाकाच पूण आमकां ते संवय जाली. केन्ना तरी तुका एक अवतार असो तियात्र करूंक पडला? वय वक्तार हांवें तियात्र केला. प्रेम कुमाराचो तियात्र पेल्याची वस्तूची आशा करी नाही. एकूच तियात्र केला. सोकाणी प्रेम आमगेर येयलो आनी सांजे कालंग तेजो तियात्र आहलो आनी हांव भुरगो तेन्ना. तो आमी म्हणलो आपले ते उपकार करूंक जाय. सांग प्रेम एक रोल कोणें तरी आर्टिस्टान आपल्याक सांगलो आपूण आयज पावना तूं कर. हांवें करता आनी हांव प्रेमाचो पाय जातालो. तो तियात्र हांवें केला पेल्याची वस्तूची आशा करी नाही. आनी आनीक सकयल सांताक्रुजाचो तियात्र म्हाका उगडास ना. आमी शुटींग करताले मारगांव विद्यानिकेतन. म्हाका दिसता अलिदा एंटनी दिवारचो ताची शुटींग चल्ला. म्हाका इल्लोसो रोल आहलो आनी तारी एक व्हडलो रोल करतालो त्या शुटिंगान. आनी तो रोल करपाचो आहलो सांताक्रूज सकयल सांताक्रुजचो. शुटींग आख्खी रात चलपाचें आहलें म्हण तारीक वचोंक मेळना नासलें. सो तेणी म्हाका रिक्वेस्ट केलो तूं वच आनी मातसो तो रोल कर. तेन्ना स्क्रिप्ट हांवें वाचून वचून हांव गेल्यार हांव तांच्यान चड बरो बायहाट जावन आहलें अशें म्हाका दिसलें. सकयल ते तियात्रान तो एक तियात्र हांवें केलें. इट वॉज सांता न्हू खंय तरी उगडास ना. आनी तियात्र चलतना भरपूर पावस पडलो. देव म्हाका पावलो सारको तियात्र करूंक पडलो. 1-2-3 सिनेमा. ओके तुमी खरेंच खूब बरें दिसलें. तुजे लागीं भासाभास केली. थोड्यो गजाली अश्यो आमी मारल्यो. ह्या तियात्रा वयर थोडी जाणवाय आमकां तुज्या लागच्यान मेळ्ळी. खेरीतपणी काळजाचे कलायकतान हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतनाच ह्या खिणांत म्हाका फ्रांसीस दे मुंगोल हाणें ह्या लंडनच्या शारांत येवंक एक वेगळे तरेची सवलत दिली आनीक तुमची भेट जाली. ते पासत तांकांय हांव काळजाचे कलायकतान देव बरें करूं. देव बरें करूं तुका. आनी फ्रांसीस दे मुंगोल म्हाज्या इश्टाक आनी ताच्या घरकान्नीकूय आमकांय संदी मेळ्ळा. ती इतली पयसान येतात ऑल द वे फ्रॉम मॅन्चेस्टर येवन हो वावर करप आनी आपले पयशे मोडून वॉट एवर इट इज. देव बरें करूं ताकाय तुमकांय. तेच भाशेन आयची ही मणकां खाऱ्यावळ सोंपयता आसतना आमी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयची ही मणकां कार्यावळ हांगाच सोंपयता. पळयत रावात प्रुडंट.